Krista Mundiaru palipunasya Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja So Dev to amka melong kraulay Lipon tuve mundia cheru getlay Mundia vainareu tuam chekhai satay Amcha mogan borun tuka samarpita Namo Namo Jesu Krista Mundiaru palipunasya Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja Namo Namo Jesu Krista Mundiaru palipunasya Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja पवित्र उंड्या रुपार आमच्या मदें आसून आमकां तुजें पवित्र दर्शन दिवच्या जेजू तुजी स्तुती कर आमी गायता नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja देव तरी तूं सर्गी रावण आसताने मनीस जावन आमचे मदें जियोंक येवन आमचे मदें जियेल्या जेजू नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्या रुपाली पोनास्या Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja येवकरिस्ता रुपार आमच्या आत्म्याचें काण जावन आमचे भितर येवंक आसच्या जेजू नमो Namo Jesu Krista उंड्या रुपाली पोनास्या Namo Namo Servondara Sakramentam Karaja आमचे कश्ट आमचे दूख आमची खंत आमची बेजाराई आनी सगळी आमची जिनिंत तुज्या हातान घेवन आमकां सवकासाय समाधान बरी भलायकी जावन दिवच्या जेजू नमो Namo Jesu Krista उंड्या रुपाली पोनास्या नमो Namo Servondara Sakramentam Karaja आतू बार हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया हालेलु हालेलुया
आमच्या उतराणी सुम्याची स्तुती करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. येवकरिस्तनल्या जेजू तुझी आम्ही स्तुती करता. तुका आम्ही आराधन भेटयता. तुका आम्ही माई मागायता. तुका आम्ही अर्गां दिता. तुका आम्ही दिन वाचता. हालेलुया 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 हालेलुया. अर्गां तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या. आराधन तुका सुम्या जेजू. आराधन तुका. होगलाप तुका सुम्या जेजू. होगलाप तुका. महिमा तुका सुम्या जेजू. महिमा तुका. स्तुती तुका सुम्या जेजू. अर्गां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. येसुवे स्तोत्र. येसुवे स्तोत्र. येसुवे आराधने. येसुवे ವಂದನೆ. ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Jesus. I adore you. I bless you. I glorify you. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. दोन्ही तुमच्या हाताकडे दोरा, काळजाकडे दोरा. जेजू तू पळया. हांवें घरचें मागणें तुमचें करून घेया. येवकरीस आदरसच्या जेजू तूं मोग आनी तूं मोगूच जावन आसाय. ह्या पवित्र हुंड्या रुपार हजर आसून तुजें पवित्र दर्शन आमकां दिवन आज आमकां मोगाबरीत मनशां जावंक तूं आपयताय. तुजी पाटलाव करची आमी सगळीं मोगाळ मनशां. तुजो धर्म, तुजो पाटलाव करतल्यांचो धर्म क्रिस्तांव धर्म, मोगाळ धर्म म्हणलें तुवें आमकां नांव आसाचें केलां. ह्या पवित्र हुंड्या रुपार हजर आसच्या मोगाळा जेजू तुजे बरी तुजें आराधन करचें आमी. तुजे बरी मोगाळ उतरांनी, करण्यांनी, चिंतनांनी, जिनी देखीन मोगाळ मनशां जावंक आमकां हरी एकल्या कृपा दी. वो थोडो वेळ तुजें आराधन कर, तुजी स्तुती गावन, तुका महिमा दिवन, तुजे तावन सकत बोळ, गटाय, मती, समाधान, कुडी, बरी भलायकी जोडून सदां तुका दिनू आसूं, तुका अर्गां दिवंक आमकां फोव कर. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. कोणा बसोवंक जाय बसचें, कोणा दिम्यान आसूंक जाय, कितलो वेळ तुमकां दिम्यान आसूंक जाय तितलो वेळ तुमी दिम्यान आसचें. येवकरिस्तनाच्या जेजूक थोडो वेळ आमकां चड वेळ ना, अर्दो घंटो ताचें आराधन करून आमी करसुया. भावा भयणीनो, देव म्हळ्यार कोण? ह्या सवालाक आदीन तावन मस्त शिकप, मस्त स्टडी, मस्त तर्क, मस्त वाद विवाद मस्त जाला. थियोलॉजी, देवशास्त्र ह्यात विशयान आमी शिकता. देव आनी देवाचे गूण, देवाचे शेगूण हें आमी शिकोवन आसा. पूण देव म्हळ्यार कोण? पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा देव म्हळ्यार मोग. सांजोवान बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 8 आमी अशें वाचता. आमकां जिवीत लाभोवचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक संवसारी धाडून देवान आपलो मोग आमचे थंय उगडापो केला. देवान ताच्या पुता जेजू मरिपात तो संपूर्ण मोग उगडापो केला आनी तो मोग ह्या पवित्र येवकरिस्तान आसा. तर येवकरिस्तान जेजू पळोवचें, ताचें आराधन करचें, ताची स्तुती गावची आमचें भाग. आमी किरकोळ किडे, देव संपूर्ण पवित्र, तरी तो मोग अणभव करया, ताची स्तुती करून गावया आमी गीत. मान आनी महिमा तुका जेजू म्हणून ते स्तुती गावन ताका ताची स्तुती करून ताका अर्गां दिवन त्या सर्गींच्या आमच्या सुम्या देवाक संवसारी आमचे मदें रावल्ल्याक काळजान तावन संतोशान मान आनी स्तुती तुका, मान आनी महिमा तुका म्हणून गीत गावन ताका आमी अर्गां दिवया. महिमा आराधना
सवे आसलो देव कोण तुझे लिपो मुशा कोण देव नायलो पाता के मासाडून आमचे गतींची येलो गुंड्या रूपे शास्त्रे सांगात तुझो भोगच्या सदा दिलो मान आणि महिमा आराधना तुका सौम्या हरी दिवी सर्गी संसारी सरपडता तुझे चरणी तुमची जाप मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू गमण्या मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू युक्करिस्तांतल्या आमच्या सुमिया जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया गुंड्या रुपार आमच्या मदें आदर आसच्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू आमच्यो इश्ट जाल्ल्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू देवाचो मोग उगड आपो केल्ल्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू पुत्रान आनी कर्णेन आनी जिनीन मोग करूंक आपयल्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू सर्वांक बरें करीत गेल्ल्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू आमच्या संगात रावन आमची जिनी भाग्यवन केल्ल्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया आमचे दूख आमचे कस समजोवच्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया आमकां आपडोवन गूण करच्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया आमचोच मोने आमचे काळी दादोसक्यान भरच्या जेजू मान आणि महिमा तुका सुमिया जेजू त्यात जेजूची स्तुती करून गावया आमी दुसरें चरण आनी ताका आमी ओगलाप दिवया सुमिया तुका मान आणि महिमा पावो कित्याक तूं देव तरी ह्या संवसारी येवन आमचे मदीं जियेलोय आमकां भाग्यवंत म्हळ्यार कितें सर्गावेचें म्हळ्यार कितें संवसारान ते सर्ग तयार करचें म्हळ्यार कितें तुवें शिकयलें सुमिया ह्या घडये तुज्या पांयां ताळा बसोन तुका स्तुती करची तुका अर्गां दिवचें तुजो मोग नियाळचो भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर तुका जावं वर्गां आराधन होगळाप वंदन स्तुती आनी महिमा आतां आनी सदां सर्वदां आमेन भावानो भयण्यांनो युकरिस्त एक मोगाचो संस्कार जेजू क्रिस्तान हो संस्कार घडताना एक मोगाचो उपादेश दिलो मोगाचो मन्नामेन दिलो त्या मरी पात देवाचो
आनी पेल्यासो मोग करूंक ताणें आमकां उलो दिलो. ताच्या निमाण्या जेवणार ताच्या लागींत बसून आशिल्ल्या ताच्या आपोस्तला सावन जुवांवन वो मंद आमी सारको समजलो, सारको आयकलो आनी उपरांत ताणें तो बरोवन घालो. ताच्यात पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 7 आनी 8 तो अशें म्हणटा, मोगाच्यानो आमी एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग देवातावन येता. जो कोण मोग करता तो देवाचो भुरगो, देवाक तो वळखता. पूण मोग करणातल्याक देवाची वळखूच ना, कित्याक देव म्हळ्यार मोग. देव म्हळ्यार मोग. धाकटुलो रिवन इस्कोलाच्या बदलाक ताच्या बॅगांत बूक घालच्या बदलाक त्या दिसा कितेंगी बिस्कीट, खाणाच्यो वस्तू आनी कितें भरतना आवयन विचारलें कितें आज इस्कोला वचोन आनी तो म्हणलो हांव इस्कोला वचोना. आनी खंय वेताय? हांव देवाक मेळोंक येता. हो, देवा मेळोंक येताय गी. जायत जायत वेगळी हे मात्र फाटी म्हणाली आवय. आनी तो गेलो चलोवन 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 मस्त मुखार गेलो. मुखार वचून एका पार्काक रिकलो. पार्कान ताका चलोवन पुरो जालें देखून थंय बांक आसलो, त्या बांकार तो बसलो. बसून कितलो वेळ ताणें पाशार केलो गी. ताका इल्ल्या वेळान भूक लागली. भूक लागल्या तो बिस्कीट काणशें खाता म्हणटाना त्या बांकाच्या आनी एक कुशीन एक म्हातारी बसून आसली. तिका ताणें पळयलें. हाका बिरमो दिसली पाप. देखून उलोवना तो. तिका बिस्कीट जाय की म्हण ताणें विचारलें आनी तिणें जाय म्हण तकली लेयली आनी एक बिस्कीट ताणें तिका दिली. तिणें केली आनी बरो आमरुको हांसो दिलो. उपरांत तो उदक पियेत आनी तिका उदक जाय की म्हळें. ती जाय म्हणाली, ती उदक दिलें. थोड्या वेळान तिणें कितें खाताना हाका विचार तोंडां विचार उतरां नांत तकली हालोवन तुका म्हणे जाय की जाय म्हणालो तो. ताणें केलें, तोय पियेलो. अशें दोगांय उलोवनात एकामेकाच्या सांगातपणांत तोंडपार सांज पर्यांत करसिलो कळ्ळी. आनी आतां घरा असो वेळ जालो. चिरको तिका मोनांतल्या मोनान तिका ठाटा म्हणून घरा गेलो. आनी ती ह्या चिरक्या पावशा वळखना कोण म्हणून ताका मोनांतल्या मोनान ठाटा म्हणाली. ती घरा गेली. चिरको घरा भावताना आवय राखोण आसली. देवा पळोवंक गेलो भुरगो केदाळा फाटी येता काय म्हण. आनी वेताना आवय राखोण आसली आनी बारी संतोशान तिणें विचारलें, तूं देवा मेळोवंक गेल्लो मो? देव मेळ्ळो की? तमाशेकान तिणें विचारलें. आनी भुरगो म्हणालो, वय मम्मी देव म्हाका आज मेळ्ळो. ओके मेळ्ळो की? वय कसो आसलो? हांवें चिंतलो देव मस्त तरणाटो म्हण सांगोन. ना मम्मी मस्त म्हातारो तो. देव म्हाका भेटलो. हांव चिंतलो देव मस्त तरणाटो असो आसता म्हणून, मस्त म्हातारो. आनी त्या कुशीन व्हडली म्हायती घरा येताना हरशींचे बरी वचून हांसोन हांसोन नाचोन नाचोन येताना तिच्या घोवान आबाण विचारलें, कितें आज बारी हांसोन हांसोन नाचोन येताय? आनी ती म्हणाली, हांव आज देवाक भेटली न्ही. हुंय गी खंय भेटली तूं? पार्कांत भेटली न्ही. हुंय गी कसो आसलो देव? कितें सांगचें तुका? हांव चिंतलो देव म्हातारो आसता म्हूण सांगून. आज हांवें भेटलो तर देव भोव भुरग्या बरें दिसता. आज हांवें भेटलो देव भोव भुरग्या बरें दिसता. काल्पनीक घडीत कितेंय जावं पुरो, पूण आमचो देव कसो आसा कोणीय देवा केदींच पळयल्लो ना. पूण आमी एकामेकाचो मोग करता तर देव आमचे तें जियेता सांजो म्हणटा. तेन्ना त्या भुरग्यांनी आजयेन केलें. तांणी व्हडले कुडे कातरवनात, व्हडलीं भाशणां दिवनात, व्हडलो शर्मा दिवंक ना. पळया ल्हानशी इल्लें बिस्कीट दिली, इल्लें उदक दिलें, एकामेकाचें तोंड पळयलें आनी ती म्हणाली आमी देवाक भेटले. हांव क्रिस्तांव धर्म 2 रोंदांचेर बसला चक्रा. एक उबें पळोवचो आनी आड पळोवचो. उबें देवाक पळोवचो. देवाचो मोग सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मोनान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान देवाचो मोग कर. दितू नियम ग्रंथ अध्याय 6 वाक्या 4 ते 5. आनी एक आड पेल्याचो मोग लेविताचो ग्रंथ अध्याय 19 वाक्या 8, 9 ते 18 पर्यंत. तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. आनी जेजून दोनी सांगता घाल म्हळें हो वर्तो उपादेश. सगळ्या तुज्या मोनान, काळजान, आत्म्यान, सक्तेन देवाचो मोग कर आनी तुजो केल्ल्या बरी तुज्या पेल्याचोय मोग कर. आज आमच्या नोवेनाच्या दिसाक आमी करचो नियाळ करचोय ह्या मोगाचेर.
देखून आमकां देवाचो मोग आसा म्हण दाखोवंक आमी कितें करता आमी मिसा घेता आमी मागणें करता आमी देवाचें उतर नियाळटा आमी आराधना करता सर भक्ती कार्य आमी करता देवाचो मोग दाखोवंक आनी पेल्याचो मोग कर आसा जावन एकामेका भेटता उलयता हसता बक्षिता बक्षणां दिता समाधान जियेता आनी आमचें गर्त कुटुंब ती एक देवाचें बिडार करता देखून आज नोवेनाक आयिल्ल्या आमकां येवकारिस्तांतलो जेजू तेंच म्हणटा एकामेकाचो मोग करचो म्हळ्यार वयर पळय देवाचो मोग कर मुखार पळय वयर पळोवन रावं नाका घुमट्या पळोवंक घा तुका मुखार पळय कुशीन पळय भोंवती आसल्याचा हर एकल्याचो मोग कर तर तो तूं जेजू हांगासर आसा देवाचो आनी पेल्याचो मोग केल्लो ताणें त्यात जेजू कडेन आमी मागया आमकांय मोग करूं तुजी कृपा दी म्हणून कृपा मागून गावया आमी गीत स्तोत्रा देवा स्तोत्र माडी स्तुती आडवे म्हणलें कन्नडांतलें गीत आसा सोम्यान आमकां मोग करूं फावो केला आमी मोगाळ मनशां येवकारिस्तांतल्या जेजू बरी सोम्याची स्तुती कर ताचो मोग कर भगेवन जिनी जीव कृपा मागया आनी हें कन्नडा गीत आमी गावया ಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಾಪ್ತನೇ ಎಣಿಸಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳ ದಯ ಪಾಲಿಸುವಾಪ್ತನೇ येवकारिस्तांतल्या जेजू कडेन आमच्यो सर गरजो आमची मागणी आमची तेसावां आमचे सर गरजो ताच्या पांयां तळा दवरया आमी दिंबी घालया आनी ताका आमी जाप जावन म्हणया तुमची जाप सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय म्हणया सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय आमच्या कुटुंबांत सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय दादल्या आनी स्त्रिये मदें सोम्या आमकां मोग करूंक शिकय
आमच्या मलगड्यामध्ये तुमी आमकां मोग करूंक शिकय आमच्या भुरग्यां बाळामध्ये तुमी आमकां मोग करूंक शिकय आमच्या कुटुंबांतल्या सांद्यामध्ये तुमी आमकां मोग करूंक शिकय आमच्या शेजारा तुमी आमकां मोग करूंक आमच्या कुटुंबाच्या सैऱ्या दैऱ्यामध्ये तुमी आमकां मोग करूंक शिकय आमच्या वावराच्या जाग्यार तुमी आमकां मोग करूंक आमच्या ऑफिसांतल्या मनशांकडे तुमी आमकां मोग करूंक शिकय आमी पोयन करताना तुमी आमकां मोग करूंक आमी वावर करताना तुमी आमकां मोग करूंक आमकां राग येताना तुमी आमकां मोग आमकां समाधान भोगताना तुमी आमकां मोग आमकां टेन्शन जाताना तुमी आमकां मोग आमकां पिडा येताना तुमी आमकां आमच्या समस्या वयर समस्या येता आसतना आमकां रडोवंक मेळटाना तुमी आमकां मोग करूंक शिकय सांगात आमी मागया सोम्या कडेन चड आनी चड एका घडये एका वेळार आमी सोम्याच्या पांयां दळत रावण ताचो आमी मोग करतले आनी बसोवणी करया तुमची जाप सोम्या आमी तुजो मोग करता सोम्या आमी तुजो मोग करता सर वस्तू प्रास चड सोम्या आमी तुजो मोग करता सर मनशां प्रास चड सोम्या आमी तुजो मोग करता आमच्या मागण्या मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग करता संस्कारांत वांटो घेवचे मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग तुजें दैवी उतर नियाळचें मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग तुजें आराधन करचें मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग तुजे संगाता वेळ करसूंचे मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग तुजो ताळो आयकोवचे मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग आमच्या वडिलांचें उतर आयकोवचें मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग आमच्या वडिलां मान आनी गौरव दिवचे मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग आमच्या वडिलां कडेन बेसांव मागचे मरिपात सोम्या आमी तुजो मोग करता सर आमचो मोग करता म्हणली बसोवणी करना गावया आमी गीत तुजो हांव मोग करतां तुज्या पांयां ताळा रावतां तुजे हांव कितेंच पयस वचो ना वचची ना म्हणलें बसोवणी करना आमचें समर्पण जेजू करया आनी गावया तुजो हांव मोग करतां आनी आतां ह्यो करेसलो जेजू ताचें बेसांव आमकां दिताना आमचें समर्पण दाखया आमकांच आमी सगळंच ताच्या पांयां ताळा दवरया आमची पिडा ताच्या पांयां ताळा समर्पिया कितें ते सावां घेवन हांगासर आमी आयल्या ह्या नोवेनाच्या मिसाक ती सर ते सावांय ताच्या पांयां ताळा दवरया आमच्या मोगाच्यांची त्या सावां तांची पिडा तांचे कश्ट तांचे समस्ये आमच्या कुटुंबांत असल्या एका सांद्याक सुम्याच्या पांयां ताळा दवरया प्रत्येक जाण आमच्या राज्यांत आनी केरळांत वायनाडांत आमची भाऊ भयणी कश्ट जातात सबारांची जिणींत पिड्ड्यार जाल्या रावोंक बिडार ना जालां पळयतलीं मनशां ना जाल्यां विशेश कश्टांची परिस्थिती उब जाल्या त्या सर आमच्या भावां भयणीक
एक घडीभर सुम्याच्या पांयां तळा दवरया. युक्रेस्तान हजाराच्या भोवमोगाळा जेजू तुजें आराधण करूंक तुजी स्तुती करूंक ह्या सांजेच्या वेळार आमकां फावो केली. देखून आमी तुका अर्गां दिता. तुज्या पांयां तळा दवरलेलीं सर आमची तेसांवां आमच्यो गरजो आमची मागणी स्विकार कर. हे ह्या तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दिता म्हूण तुवें आमकां बसोवणी दिल्याय. तुज्या उतरांचेर पातयेनी दवर न्हू, तुज्या उतरांचेर भावार्थ दवर न्हू. तुंच आमची आस्तानी वस्त, तुंच आमचो वैज, तुंच आमचो सोडवंदार म्हणून मानून घेवन तुज्या पांयां तळा आमी आसा. ही आमची मागणी आमच्या काळजाचे अत्रेक दयकर स्विकार कर आनी कितें बरें तें आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. उपकारांतल्या जेजूचें बेसांव काण घेवंक गीत आमी गावया येद्या व्हडा सक्रामेंत. Sakramenta sesang neman keruya Purvilyak darupa berda Novyuriti adarya Purvilyak darupa berda Ullasani stutiza Putvi mahima sesna sesna Ekantalyan bersita Putvi mahima sesna sesna Ekantalyan bersita Tuka dogai jaspirita Semasa winawarta. Amen. प्रार्थुया. हे देवा विचित्र सक्रामेंता खाल तुज्या कश्टांचो उडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी भोगी सारको तुजे कुडीच्या रक्ताच्या पवित मिस्तरांक आमी माण करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासनाच्या सासना. आम्ही तुझी वेचीक परजामोगान आयल्या एका मोनान कालत्या काळजान सर आमी जमल्या करून स्तुती हरसून किती आज आमी गायता देव तूं आमचो रचणार व्हरतो तुका
बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो. मोगाच्या भावा बहिणीनो, हो म्हजो उपदेश तुमकां, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवान मनशाक ताच्या सारक्याचो आनी सुरपायेचो करून रचलो. देवाचे सारके आनी स्वरूप जावन आसा मोग. तर देवान मनशाक मोग करूंक रचले. मोग देवाचो, मोग एकामेकाचो. आज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमी जेजून आमचो मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करून सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिका म्हणलो संदेश नियाळता आनी काजारी जोड्यां पासून मागता. काजारी जिवितांत देवाचो आनी एकामेकाचो मोग सांगाता मेळटात. ह्या मरिफात आमी सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगान समकता. आज आमी काजारी जोड्यां पासून मागया. तांणी एकामेका केल्ली बसवणी जिणीभर प्रामाणीक तरान जियोंक आनी सर्गींच्या दिरव्या तेवशी अत्रेगान सोमकोवंक मोरी माय तांच्या खातीर विनंती करून दी. तर भाव भयणीनो, हें अर्गां बलिदान भेटोवंक आयतीं जाता आसतना आमच्या कुटुंबांत मोग करूंक आमी खंय सोलवल्या. जावं प्रो उतराणी, जावं प्रो करण्यांनी, जावं प्रो बरी देख दिवच्यान आमच्या कुटुंबांत हो मोगाचो मंदामेंत जियोंक सोलवल्ल्या खातीर एक घडीभर दूख धरया, बोगसाणें मागया. आनी जशें मोरी माय तिच्या कुटुंबांत एक मोगाळ व्यक्ती जाल्ली तशें जावंक कृपा मागया. आनी सांगाता मागया, हांव पातकी सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदांच आंवकार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून. सर पोदवेदार देव आमची एकाकोळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविता पावो. सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्या काकूट कर, सोम्या काकूट कर. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इसा संसारी. सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर्वेस पोरा देवा सर्गीच्या राया. सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता.
येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे कित्याक पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्त एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर तू परमेश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 सर आमची ते सावा सुम्याच्या पांयां तळा दवरया कनवळ्या बापा भगेवोन आंकवार मोरये जेजूचे मायेक वेलंगणी मायेक आमी भोक्तीन वंदिता तेचे दयाळ विनोवणेन सगळ्या संकश्टांतले आमकां निवार आनी तुजे शांतीत आमी सदां जियेशें कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना सांत पावलून कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप मनशाच्या आनी देवदूताच्या सर बसांनी उलोवन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव आवाज करतल्या वाटले बरी किणकिणतल्या ताळा बरी प्रभात करचें देणें म्हाका आसात आनी गुपी संगतीची परिपूर्ण जाणवाय म्हाका आसात वा एक कडेचो पर्वत आनी एक कडेन वसोचो करचो तितलो भवत म्हाका आसात तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्हय आनी सर म्हजी आस्त बदीक दुर्बळ्यांक वसूंक म्हूण हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यांत लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना मोग ससनीक मोग दायाळ मोग मसर करिना आपलीच बाडाय उलयना हंकारान बरना मोग मर्यादी विणें चलना स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना अपकार मनान दवरिना अन्याय पळोवन संतोष पावना बगार सत आसलेले पळोवन संतोष पावता मोग सगळें सोसून व्हरता सगळें सतमंता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता मोग केदीन सराना प्रौदाचें उलोवणें अखेर जातलें विचित्र बसांनी उलोवचें देणें समाप्त जातलें जाणवायेचीं देणीं नपायस जातलीं कित्याक आमची जाणवाय आपूण आनी आमचे प्रवादी आपूण पूण संपूर्ण आसा तें आयलेल्या वेळार आपूण आसा तें नास जातलें हांव भुरगो आसतना भुरग्या बरी उलयतलो भुरग्या बरी समकतलो आनी भुरग्या बरी चिंतलो आतां जाणटो जातच भुरगेपणाच्यो सर संगती हांवें सोड सोडल्यात आतां आमकां आरशांतल्यान दिसता तशें गैरे गैरेन दिसता पूण उपरांत आमी मुखामुखी पळयतल्या आतां थोडे थोडे मात हांव जाणा पूण उपरांत देव म्हाका वळखता तसोच ताका हांव वळखतलो अशें आसता भवत भरवसो आनी मोग हे तीन मात बाळतात पूण हांचे मदें मोगच श्रेश्ठ देवाचे उतार हें देवाचे उपकार
आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जाव आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा परमणे म्हाका जाव आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव सोम्या सोमोग नियाळता रायाक मोजा वंदिता महानताची गीत गायता सोम्या सोमोग नियाळता सोमी बोळदा कयता आपली महिमा परगडता हंकर्यांक सकला घालता सोमी बोळदा कयता आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव सोमी खालत्यांक उबारता भुकेल्यांक पोशण दिता दुबळ्या धाकट्यांक सांबाळता सोमी खालत्यांक उबारता सोम्याची वोडवी गायता देवा खावर दिता ताची दया वाखणता सोम्याची वोडवी गायता आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव आपले सर्वेस पोराची साकन हांव ताच्या उतरा प्रमाणे म्हाका जाव हालेलुया 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 मागितू आव्हान मोये मान भोगला फावो जाले तुझे तावन जल्मालो क्रिस्तांव सोमी हालेलुया 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 सर्वेस पोर तुमचे सोवे आसू तुमचे सोवे आसो जो हांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या जेजू आपल्या आसिसांक म्हणालो म्हजो संतोसू तुमचे थंय आसून तुमचो संतोसू भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती
तुमचे लागीं हांव उलयलां हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे. आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धणी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातान हांवें आयकल्लें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां. देवाचें उतर हें. वाकडी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांती मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो, त्या एका बापायन एक नवेंत कार काण गेल्लें. नवेंत कार काण घेवन थोड्या दिसांनी तें कार तो धुवतालो. ह्या कुशीन बापूय ही कार धुवन आसतना त्या कुशीन ताची धाकटली धूव ल्हानशें तें एक फातर काण घेवन त्या कारा अशें धांवलें आनी त्या काराचेर कितें ताणें फातरान गिचिलें. फातर काण घेवन काराचेर गिच्यूचें पळयल्या बापायक राग तळमट्याक चडलो आनी तो राग कंप्लीट देंवता पर्यंत त्या भुरग्याची बोटां ताणें धाडायलीं. ताच्या भुरग्याची बोटां ताणें धाडायलीं. ताचो राग न्हिवताना बोटां पळयलीं. भुरग्याक आस्पत्रेक व्हरचें पडलें, आस्पत्रेंत दाखल करचें पडलें. बोटां ताची जाम जाल्लीं. ओके. आनी भुरगें म्हणालें, डाडा ही म्हजीं बोटां सारकीं जातली जाल्यार हांवें कितलो तेंप हॉस्पिटलांत रावचें. हें सवाल बापायक जगलाण्या बरी मारलें. खंतीस जालो, बेजार जालें. ताका फाटीं आयलो. फाटीं येवन तें कार ताणें पळयतना भुरग्यान गिचिल्लें, कितलें गिचिलां म्हण पळयतना भुरग्यान त्या कारार गिचिल्लें इतलेंत, डाडा आय लव यू म्हण. डॅडी हांव तुजो मोग करता म्हणून त्या फातरान ताणें गिचिल्लें. पूण बापायक त्या फातरान गिचिल्लें येदी व्हडली संगत जाली की कारा मुखार दूद दिसूंक ना. काराच्या मोला मुखार धुवेचो मोग दिसूंक ना. कार इतलें नवें, इतले पयशे दिल्यात, इतलें नवें मॉडेल तें भुरगें गरज ना. एक सांगणी आसा, मनशांचो मोग कर, वस्तू वापर. लव ह्युमन बिंग्स अँड यूज द थिंग्स. मनशांचो मोग कर आनी वस्तू मात्र वापर. ह्या बापायन कितें केलें, काराचो मोग केलो आनी धुवेक वापरलें म्हणल्या भशेन केलें. उलटें बसलें. तुका आनी म्हाका तितलेंत खंयच्या वेळार दुडू, कार, वस्तू, घर, आस्त, धन दिरवें, भांगार सगळें मनशाच्या की ओड जाता तें उलटेंत म्हण अर्थ. खंयच्या वेळार वस्तू, संगती, दुडू, भांगार, आस्त, घर मनशाच्या की वर्तें जाता तें उलटें म्हण अर्थ. तुका आवयी दिसना, बापूय दिसना, धुयी दिसना, कार निंगी, तितलें मोलाचें निंगी. असले हांव संवसारांत जियोवच्या तुका आनी म्हाका हांव आनी तूं तें करना जावं पुरो. पूण 20 रुपयान जाता जावं पुरो. म्हजें काम गरज, आवय गरज न्ही, दुडू गरज, बायल गरज न्ही. पळया असलें चिंता पेता आसतना असल्या संवसारान जियेतल्या तुका आनी म्हाका आयची देवस्तुती ह्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाची देवस्तुती म्हणटा, एकामेकाचो मोग कर, सर्गाक वसा. तितलेंत सर्गाक वेतना कारय व्हरचें नाका, भांगारय व्हरचें नाका, पयशेय व्हरचें नाका, ते सोडूंकच आसात न्ही. पूण कितें मोग कर तुवें जोडलां हांवें पळय तें काण घेवन सर्गाक वच. देखून संवसारान आमच्या लागीं व्हडलें मोलादी दिरवें म्हळ्यार खंयचें, आमचो जीव. आमचो जीव तो जीव दिलो जाल्यार ताचे की वर्तें आसा गी. भुरग्यां खातीर आवय बापायन जीव दिवचो, आवय बापाय खातीर भुरग्यांनी जीव दिवचो,
घोवा खातीर बायलेन जीव दिवचो बायले खातीर घोवान जीव दिवचो ताच्या की वर्तें आसा की देखून आयची देव सुद्दां आमकां दोगां दोळ मुक्ती मुख आमच्या मुखार दवरता देव मोग करूंक आमकां बरें प्रेरण देव आनी ताचो पोतू जेजू क्रिस्त पवित्र पुस्तकांत मोग म्हणलो शब्द 538 फावटी वापरला तर देवाचो मोग 280 वाक्यांनी 310 फावटी 10 फावटी वापरला देखून सांत आगोस्तीन आमकां शिकयता पवित्र पुस्तक बायबल देवाच्या मोगा विशयांत बोबाडटा म्हणून पवित्र पुस्तकाच्या पयल्या पानार तावन निमाण्या पाना पर्यंत आजची एकत्र चरित्रा एकत्र कथा देवान आमचो मोग केल्लो आनी त्या चरित्राचो उत्तुंग शिकार देवान ताच्या पुता जेजूक आमकां दिल्लो जुवान बरयली सुवार्ता अध्याय 3 वाक्य 16 आमी वाचता देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक दिलो आनी त्या पुता जेजू क्रिस्तान आमचो इतलो मोग केलो की तातूंत सुवार्तेन अध्याय 15 वाक्य 13 आमी वाचता आज आमी आयकलें आपल्या इश्टा पासो जीव दिवचे प्रास वर्तो मोग दुसरो ना आमी जेजूचे इश्ट जावन ताचे बरी मोग करच्याक ताणें आज आमकां म्हळें हांवें तुमकां फरमायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातेल्यात कितें ताणें आमकां फरमायलें निमाण्या जेवणार हाच्या वांजेल आमकां निमाण्या जेवणार 2 सक्रामेंत ताणें घडले येवकरिस्त मोगाचो संस्कार आनी तो आचरण करूं याज्ञिकी दिक्षा ते दोनी संस्कार घडोवन ते संवसाराच्या अखेर पर्यंत आचरण करच्या खातीर ताणें उपादेश दिलो हे दोनी संस्कार घडचून हाडच्याक तो म्हणालो एक नवो उपादेश हांव तुमकां दितां जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करीजे भोव पुरब्याचे उतरां पळया की 2 संगती पयलें सोम्यान आमकां दिल्लो उलो मोग करूंक आमी संतोश पावया मारा लगाड काडा जीव काडा कोयती काण घेया तलवार काण घेया लगाड काडा एका काणसुला मारले आनी काणसुला दिया असले हांव संवसारांत भावांनी भयणी आमच्या सोम्यान आमकां कितल्या अपुरब्याचे शिकोवन दिल्या मोग करा देखून आमकां क्रिस्तांव धर्माक खंय गेल्यार मोग करची मनशां तेंय कोणाचो मोग करूंक दुस्मनाचो बरें मोग करून ताणें सांगलें तो एक नंबर 2 हे हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी जेजू म्हणये तें हाडलें कोण ना कशें हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी कुर्सिया तुमी म्हजो मोग करा न्ही आमी म्हणचे तशें न्ही हांव तुमगेर येता पूण तुवें आमगेर येजे काजराक तुमी 50 दिवचे आमी 50 दिवचे तुमी जेवण केलें जाल्यार आमी जेवण करता ती आमची रीत पूण सोम्यार कितें म्हळें पळया हांवें तुमचो मोग केल्ल्या बरी तुमी एकामेकाचो मोग करा भोव अपुरब्याची उतरां कित्याक जेजूचो आपोस्तल जुवांव ताच्या पयल्या पत्रांत अध्याय 4 वाक्य 12 म्हणटा आमी एकामेकाचो मोग करूं जाल्यार देव आमचे थंय रावता आनी ताचो मोगय आमचे थंय संपूर्ण जाता हे वरवीं पाप साहेब कुर्सिता ताका आमी सर्गा कुर्सीन चमकोवंक आमकां सालीस जाता ताचें बरेंपण कुंटून आमी सर्गाक रीग येत जेजून कसो आमचो मोग केलो वा जेजूच्या मोगान कितें आतापण आसा 4 संगती आमकां घरा व्हरूंक आज आमकां घरा व्हरूंक तुमकां आनी म्हाका 4 संगती जेजूच्या मोगान कितें आतापण आसा नंबर 1 जेजूचो मोग निस्वार्थी मोग सेल्फलेस लव कितेंच फाटीं अपेक्षी नासतना साबार फावटी हांवें आनी तुवें चिंतचें केल्यार कितें मेळत गेल्यार कितें मेळत दिल्यार कितें मेळत वा मोग केल्यार नांव कांय पाड जायत गी मर्यादो सोद गी मिडियान येत गी आनी कोणी पळयत गी गाळी दितीत गी हें एक तर जाल्यार अनेका रितीन म्हाका कितें संतोश मेळत बरेंपण म्हळ्यार एक्सपेक्टेशन इंग्लिशान म्हणटात एक्सपेक्टेशन आनी सायकोलॉजिस्ट म्हणटात डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग इफ यू एक्सपेक्ट एनीथींग यू वील बी डिप्रेस्ड तुवें कितेंय एक्सपेक्ट केलें जाल्यार तें मेळना जाल्यार तूं निराशी जातोलय बायल्या गांवांत येताना कितें म्हणे म्हाका सेंटाची बोट लाडटलो म्हणून राखोवन रावलोय जाल्यार एक चॉकलेटी मेळना जाल्यार पूण तो कांय दिक्कतीन तूं एक्सपेक्ट करूं ना ताका सेंटाची बोटल मेळ्ळी हो कितली खुशी ताका पळय देखून तूं एक्सपेक्ट करशी जाल्यार तें मेळटलें हें मेळटलें तूं निराशी जातोलय असलो मोग जेजूचो सेल्फलेस लव नंबर 2 जेजूच्या मोगान सॅक्रिफीस भरलोलो त्याग केल्लो सॅक्रिफीस केल्लो एक आवय एक बापूय पळया
त्या भुरग्याचो मोग करतना कितल्योश्यो आवयो राती न्हिदनात भुरग्याची जतन घेवच्या आनी दुसऱ्या दिसा कामां येतात आनी पापा फ्रांसीस म्हणटा ही आवय आनी बापूय हिरोईन सगळी रात न्हिदन आसताना आपल्या भुरग्याच्या कटल्या बगल्यान बसून आसची आवय आनी बापूय दुसऱ्या दिसा ती कामां येता जाल्यार ती लिपोवन आसची हिरोईन साक्रिफिसाचो मोग आमच्या आवयन आमच्या बापायन जरयल्यो वाणो कितल्यो जातीत वारयल्लो घाम कितलो जातीत कळली न्हीद कितली जातीत रडलें रडणें कितलें जातीत त्याग साक्रिफिस फंक्शनां कितलीं जातीत म्हाका आनी तुका बोट बरो आसलें व्हड करूंक आनी देखून म्हणटे आवयचो आनी बापायचो मोग साक्रिफिसान भरलेलो मोग जेजूच्या मोगान साक्रिफीस आसलो निमाण ताका मेळ्ळो कुरीस साक्रिफीस पूण ताचे उपरांत संतोश आसलो वय तो कुरीसच व्हडलो साक्रिफीस आनी तिसरें जेजूच्या मोगांत आसलें अंडरस्टँडींग समजुनी दूर बेट्टा नुण्णागे म्हणटात पयसता पडटा गुडो सबी दिसता लागीं वचगी थान तूं कितलें मेळें भरलां कितले कांटे आसात कितले फातर आसात दूर बेट्टा नुण्णागे काल तकलाड उलयतना तुजो न्हवरो भारी बरो न्ही मोगाळ मनीस ताच्या तोंडा बोट घाल्यार सापसो ना म्हणटाना तिणें तक्षण म्हळें वय फादर तुमी येवन राव आमचे वाटेन जाल्यार कळटा भायल्यान पळयतना सगळें आमकां बरें दिसता अप्रूप भेट करची मिसाक येता आसतना तशें येता आसतना बरें दिसता रावल्यार मात्र कळटा वो मनीस वा ही मनीस बायल जावं घोव जावं कितली सांग बरी गे म्हूण कितें बरलां गे म्हूण जेजूच्या आपोस्ताळ ताचे जागो आसता 3 वर्सां आसले खंयच्या स्वभावाचे कसले म्हण सगळें जेजू कळीत आसलें एक दीस म्हाका सोडून धांवन तेलें म्हणलें जेजू कळीत आसलें तरी ताणें तांचो मोग केलो निमाणे पर्यंत तांचो मोग केलो इंग्लिशान म्हणटात लव इज ब्लायंड म्हणून तें सारकें न्ही ब्लायंड न्ही लव इज ओपन आयड सारकें कळीत आसोन दोळे उक्ते कर कळीत आसोनी वो असोत म्हूण कळीत आसोनी आनी हें अशेंत म्हूण कळीत आसोनी तूं मोग करताय जाल्यार तो मोग अंडरस्टँडींग मोग वो असोत म्हजो घोव असोत म्हजी बायल अशींत म्हजी भुरगीं अशींत म्हजी आवय बापूय अशींत म्हळ्यार समजून अंडरस्टँड केल्लें जेजून ताच्या आपोस्तालां विशयांत तेचरोच मोग आमी करूं देखून आमी पातकी म्हणलें जेजू कळीत आसलें देखून रोमाकारां बरयलें पत्र अध्याय 5 वाक्य 8 आमी पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे खातीर मेलो हाचे वरवीं देव आमचो कितलो मोग करता म्हूण ताणें दाखोवन दिलें देखून जेजूच्या मोगांत आसलें समजणी देखून चवथो गूण जावन आसा जेजूचो मोग बोगसाण्याचो मोग बोगशिलें ताणें कुर्साच्या मरणा पर्यंत ताणें आमकां बोगशिलें देखून ताच्या मोगांत आसलें सेल्फलेस लव ताच्या मोगांत आसलो साक्रिफीस ताच्या मोगांत आसलें अंडरस्टँडींग ताच्या मोगांत आसलें बोगसाणें पेल्याचो मोग करतलीं सोंको बांदतात खंय अलतोडीतान पलतोडी वचून पयल्याचो मोग करनातलीं दोरो बांदतात खंय तुमी आमगेर येवचें नाका आमी तुमगेर येना म्हणून दोरो बांदतात खंय दोरो बांदतेल्या मनशांक आनी सोंको बांदतेल्या मनशांक तफावत आसा की वय सोंको बांदतेलीं मनशां अलतोडीतान पलतोडी येतात मानस्ताप आसल्यारी राग आसल्यारी पयस करतात एकामेकाच्या घरा वेतात दितात हाडटात मुखामळ पळयतात हांसतात उलयतात सांगतात वांटून घेतात भलायकेन आसतात संतोश बरीत आसतात तांच्या घरा केदाळाय उजवाड करंट गेल्यार तांच्या घरा उजवाडत कित्याक म्हळ्यार तांच्या मोतीन कांय बेजार आयना सोंको बांदलेलीं मनशां ही तसल्यांक जेजू म्हणटा देव म्हळ्यार मोग देव म्हळ्यार उजवाड आनी दोरो बांदतेलीं मनशां तांच्या मुखामळार केदाळाय आसोना केदाळाय दुखी साहेबन म्हणटात पळय सदाळाय मोतीन कोणीय सांगलें मोतीन न्ही हालतात कोणाच्या घरांत तीं वचनात कोणाचें तोंडी तीं पळयनात कोणाय कडेन दिनात कोणा कडेन तीं खाण घेयनात हांव दिना हांव घेना ह्या वरवीं ती एकसुरी ह्या वरवीं ती बेजारायेची ह्या वरवीं ती पिडेस्तां ह्या वरवीं ती असंतुश्ट ह्या वरवीं तांच्या घरांत काळो कोत्तो कितले लायट गेल्यार तांच्या घरांत काळो कोत्तो कित्याक ती जर देव ना देंवसार आसा भावांनी भयणी एकामेकाचो मोग करूंक तुका आनी म्हाका 3 आडकळी आसात पयली आडकळ सुरवेर सांगलें वस्तूंचो मोग करचें दुसरी आडकळी इगो आयकलां तुमी इगो म्हळ्यार अहम हांवें सांगलेंच जायचें म्हजें वादच जायचें
मजंत जायचे म्हाका सकला घालनाचो हांवें केदाळे वयर ताचोजे मी मायसेल्फ इगो ते एक चूर लागले जाल्यार इगोक मारतलो म्हण आयकलें तुमी तें इगो आसल्यावर मस्त पटी आमच्या घरांत समाधान ना इगोक मार बसता. दुसरें भिरांत इनसेक्युरिटी मस्त पटी आमकां घरांत बेजाराचें करता खालें जायत कोण ना कितें जायत कोण अशें केल्यार म्हजी गत कितें तशें कितें अशें कितें म्हणून इनसेक्युरिटी. आनी तिसरें ब्लायंड बिलीफ तिसरें चिंतप वायट चिंतप ही अशेंत ती तशेंत असलें चिंतप. पवानी भयणी आज आमी नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसा सांगाता मेळटाना आमच्या कुटुंबाक या मदर तेरेजाल्या कोणें विचारलें खंय हांवें संवसारांत शांती स्थापन करी जाल्यार कितें करीजे हांवें संवसारांत शांती स्थापन जायचें जाल्यार कितें करीजे. मदर तेरेजा म्हणाली खंय तुका संवसारांत शांती स्थापन करूंक जाय की घरा वचूं तुज्या बायले भुरग्यांचो मोग कर. तुका संवसारांत शांती स्थापन करूंक जाय की घरा वचूं तुज्या बायले भुरग्यांचो मोग कर. आज आमी घरा वचुया आयचें पयलें वाचप कोरीन घरा बरयलें पयलें पत्र अध्याय 13 ते मोग म्हळ्ळें आसा त्या मोग म्हणल्यार सोबत काड आनी तुजें नांव बसय. ओनिपास लिल्ली जिल्ली राग करिना जिल्ली मोसोर करिना तुजें नांव घाल आनी त्या कोरीन घरा बरयलें पत्र अध्याय 13 ते मोग म्हणल्यार शब्दा कडेन तुजें नांव घाल आनी तें वाच. त्या वरवीं आमच्या घरांत समाधान संतोश भरून दी. आनी प्रत्येक जावन घोव आनी बायल आमच्या कुटुंबांत आमची मलगडी आसात ती मस्त सोंसुल्लीं मनशां मस्त त्याग केल्लीं मनशां घोवा खातीर बायले खातीर तांची देख आमकां भुरग्यांक एक व्हडलो एक वांजेल तसय तर आमची घरांतलीं दादलो आनी स्त्री एकामेकाचो मोग कर एकामेकाक बगसून जियोवन दीत म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. उबी रावया. ह्या तेसांवा खातीर मागोण सर आमची तेसांवां आमची मागणी भावार्थ्यांची प्रार्थना सांगाता घालून देवा आमच्या बापाक आतां भेटोवन दिवया. सर्गीच्या बापा तुज्या पुताचे उतार परगट करच्या पापा साहेबांक गवळी बापांक एजाकांक धार्मिकांक आनी लायक भाव भयणीक दैवीक कृपेन बर म्हूण मागता हांव. जावाक बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. म्हज्या ल्हाना भाव भयणींक कितें तुमी केलें तेंच तुमी केलें. बापा आमच्या देशाच्या सर मुखेल्यांनी कश्टांत आसच्या सर बावडांक कुमो करूंक तांकां उदार मोन दे म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. कश्टांतले न्हू आनी वजन वबयतले न्हू म्हजे सरशी येया. हांव तुमकां विशेव दितलो म्हणल्यार उतरांचेर बर वचून विविध रितीन कश्टांक सांपडलेल्या दुबळ्यांक पिडेस्तांक प्रायवंतांक तुज्या दैवीक कृपेन बरी कर म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. देवान जोडी केला ते मनीस मोडिनाये. पती पत्नीन तांच्या लग्नाच्या दिसा एकामेका केल्ली बसवणी तांच्या जिविताच्या सर गणितांनी जियोंक आनी एकामेका विश्वासी रावोंक तुजो आदार दे म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. सर्गींच्या बापा ल्हान ल्हान मनस्तापा लागून लग्न विच्छेदनाच्या हुमारासच्या काजारी जोड्यांनी एकामेका बगसून विश्वासी रावचे बरें मोन दे म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. वावराड्याक ताजी मजुरी फावो परगांवांत वावर करच्या कुटुंबाच्या सांड्यांक तांच्या कामान भद्रती तांकां बरी भलायकी शांती समाधान दे म्हूण मागता हांव. बापा तुज्या दैवीक मोगान आमकां चलय. दोळे आमच्या दांपिया आमच्या घरांत परिस्थिती कशी आहा आमच्या कुटुंबांत परिस्थिती कशी आहा कितें उणेंपण आसा कितें कारण म्हजें इगो गी म्हजी इनसेक्युरिटी गी म्हजें चिंतप गी मनशाच्या की वस्तू आनी दुडवाचें मोग गी. भोव मोगाळ बापा तुजो मोग नियाळन तुज्या पुताचो मोग नियाळन हांवें तुज्या पुता बरी जावंक संवसारी वस्तू परस चड मनशांचो मोग करूंक आनी त्या मरीपा तुका आमच्या घरांत बिडार दिवंक आनी आमच्या घरांत बरो उजवाड बरोवंक म्हाका तुज्या कृपेन बरो. हे मागणें आमी तुका भेटयता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. स्वीकार करून पावन कर पेटवणी आमची. स्वीकार कर पावन कर वाणी
म्हज्या मुगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य पवित्र आदावा सर्वेस्पर मानून घेव. देवा आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या एकल्याच पुताच्यो आवयचो वेलांगणी मायेचो भक्तीन उडास काडून आमी तुका हें बलिदान भेटयता. ताचे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानता तसलें बलिदान सदांच जावंक निर्मी म्हणून नम्रतायेन मागता आमच्या सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदर आनी सासणाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व तै आमी तुका दिनवासूंक फावो. ओ काही दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो वेलंगणी माये नित्यांकारी मारयेक आमी नमान करतना एका ताळ्यान आमी तुका वाखणता तुका वंदिता तुजी किर्ती परगडता. आपल्या अवकारपणाची वडवीक सांबाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासणी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गीचो सगळो संवसार तुजी तोर महिमा वाखणता. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. So सर्वेस्पर तूं सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवा. उसर्गी 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 तुका जय 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 जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे. उसर्गी 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 तुका जय 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 जय. बापा करस तूं पवित्र तोंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यान दडून ही देणी पवित्र कर आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोंसूं वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेचपणी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी खराची रगत पदकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उडासाक करा. Bawar taso gol pagatuya. Tuje maran somiya
बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडोवणेची काळच तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिनू आसता आनी जेजूची कूड रग सेवतेले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकूळ कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पोती भगवंत जुजे भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटू दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर पोदवेदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवंदरा जेजूची आज्ञा मनान धरया आनी ताणें शिकलेलें मागणें म्हणून ताका सेवच्याक आयतीं जावया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिसां तशी आमची पातकां भोगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्पणां सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकांक आमी शांती पाठोवया. देवाचे शेणिये संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूळ कर आमची काकूळ कर. देवाचे शेणिये संसाराचे भावा भयणीनो पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती जेजू क्रिस्त आमचो सुमी. एकामेकाचो मोग कर सर्गाक आमी रिगजे म्हूण
उलो दिल्ली ती तिका सेवंक आई ती आसची आमी सर्वां सुभागे सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतराणींच म्हाका भलायकी मेळटली सोम्या तुका सेवकत रेखता येया तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या तुका सेवकत रेखता येया तुज्या हांव राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता जिवीत आमचे तूं नंदन करसो सास्तीक सुखा वरून पावसो सास्तीक सुखाक पावसो सोम्या तुका सेवकत रेखता येया तुज्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता सोम्या सदाय तूं आमकां पोसताय नितळ उदकान तूं धादोस करताय पांचव्या सरोवाक व्हरून पायताय जिणी सुफळ करताय सोम्या तुका सेवकत रेखता राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता हुंड्या रुपार तुका आमी सेवता तुजे सारके जावंक आशेता निरंतरी तुजी सेवा करता तुजी सेवा करता सोम्या तुका सेवकत रेखता येया तुज्या राखून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत म्हजें समर्पिता
उडास काडून ह्या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताचे वरवीं आमच्या सोडून जेजूच्या जिवान तुवें आमकां भरल्याय. हांव कामरेची देख घेवन आनी तिच्या आदारान त्याच जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडलेल्या भुरग्यांचें मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशिर्वाद घालूं. वसोन येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. भाऊ भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयच्या दिसा आमी जेजून आमचो मोग केल्ल्या बरी एकामेकाचो मोग करून सर्गींच्या देरव्यातेवशी अत्रेगान सोमकुंची यात्रिका म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी काजारी जोडा पासत आमी मागलें. आयच्या दिसा पवित्र सक्रामेंताचें आराधन चलोवन व्हरून पवित्र मिसाचें बलिदान भेटोवन जोगतो संदेश दिला मानदीक बाप बॉनिफास पिंटो, आत्मीक निर्देशक मायनर सेमिनरी मूडबेळे. तांकां आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. सांगातच वेलंकणी सायबिणीच्या मोगान व्हडा संख्यान तुमी हांगासर आयल्यात, ह्या पुणशताक आयल्यात. तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सणांचेर तुमच्या तेसावांचेर मोरयमायेची आशिर्वाद मागता आनी तुमकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांव तुमचे मानाचे वाती घेयात. उपरांत वेलंकणी सायबिणीचें नोवेन आनी ते लावणी आसा. आयच्या दिसाक नोवेनाक मुर्दम रावल्ली एरन फर्नांडीस उद्यावर, रोनाल्ड शांती शरण डिसोजा मस्कत, मॅथ्यू अँड शालेट पिंटो कलमाडी, मिल्टन अँड मॅरन रॉड्रिगस तोट्टाम, नेल्सन अँड सॅमसन मँगलोर, मेरिसा अँड मेरीन मेंडोन्सा तोट्टाम, रॉबर्ट अँड मेबल डिसोजा ककुंजे, डैलन अँड लेनोरा डिसोजा ऑस्ट्रेलिया, स्टॅनी मीना डिसोजा पेरंपल्ली, जेरोम अँड सॅन्ड्रा ब्रिट्टो मौंट रोसरी, मेलिसा अँड अनिता डिसोजा पेरंपल्ली, वेलंकणी केटरर्स उद्यावर, डॉक्टर विजेता लीलावती मणिपाल, अल्जिना कॅरल डिसोजा फांबूर, अविना अरुण सिक्वेरा उडुपी, कार्मिन डिसोजा पेरंपल्ली, रेमंड फुटाडो अँड फॅमिली कलमाडी, मेल्विन ग्लॅडिस डिऑन क्रास्टा कल्याणपूर, आयरीन ऐवन पसन्ना बारकोर, सॅम्युएल अँड शर्मिळा डिसिल्वा मस्कत, शालिनी कॉर्डा शिरवा, वलेरियन अँड मेरी पिकार्डो कलमाडी, क्लारा फर्नांडीस उद्यावर, एलेक्स डिसोजा वामंजूर, लेस्ली अँड लीना कॉर्डा अँड फॅमिली बॉम्बे, जुलियाना अँड ग्रीष्मा डिसोजा कल्याणपूर, रोविना अँड रेन्सिटा डिसोजा तोट्टाम, रिचर्ड मस्करेनस मौंट रोसरी, विफुला अँड जॉयन सल्डाना बेळमंड, निक्सन अँड मर्लिन मिनेजस कलमाडी, लविना अँड प्रकाश पिरेरा मैसूर, रिचर्ड फिलोमिना फर्नांडिस ऑस्ट्रेलिया, रॉबर्ट अँड जॅनेट रोजारियो अँड फॅमिली बंटवाळ, स्टीविन ऑस्टिन करवाल्लो ऑस्ट्रेलिया, केविन डॅरिन कुटिनो शिरवा, ॲस्टल फुटाडो तोट्टाम, एल्विरा मस्करेनस अँड फॅमिली माउंट रोसरी, हेलेन निर्मला डिसोजा अँड फॅमिली माउंट रोसरी, ॲनी ग्रीटी डिसोजा अँड फॅमिली माउंट रोसरी, मरिया पिरेरा बेळमंड, जॉस्पिन डिसोजा माउंट रोसरी, लविना नजरेत अँड फॅमिली उद्यावर, सुमल अँड अलिका मार्टीस कलमाडी, हिल्डा फर्नांडिस उडुपी, जोशुआ मिस्कित कोळलगिरी, लॉन्जिनिस फर्नांडिस अँड फॅमिली तोट्टाम, रेनॉल्ड फर्नांडिस तोट्टाम, जेन्नी मस्कत, रोशन अँड क्लिसिया डिमेल्लो कलमाडी, रीना अँड लेस्ली अरान्ना मूडबेಳ್ಳೆ, हिल्डा सल्डाना कलमाडी. Tekan demi kalian ane वेलंकणी सायबिणीचें नोवेन आमी करया.
वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. वेलंकणीचे माये तुझ्या भुरग्यां पासून विनंती कर. ये भोव नितळी अवकारी भोव भगवंत त्रिनादीन जेजूची भोव निर्मळ आवय जावं ससन जावन तुका विसरून काडली. देव पुताक तूं गरबी समोवच्या वेळी तुका भुरग्या अदीक वर्षा आनंदसो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागण्याच्या उर्बेन तोच आनंद परत्यान तुका दिवंक वा तो आनीकी चड वाडोवंक हांव भोव चड अत्रेकतां. हे दुखेस्तांचे भोव मोगाळी माये तुज्या आनंदसो भक्तीन उडास करतल्या. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार ह्या म्हज्या गरजेन तूं म्हाका पाटय. तुज्या देवपुताची अपरिमीत काकुळीचेर पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणल्यार बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवान ससायेच्या आदारार हुंदोवन भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परतां. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनंतीकार देवाची भगवंशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर. न्ही तर म्हाका अदीक गरज आसचे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनान हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. ते सवां ह्या परी आसात. रीण फारीक जावंक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक वायनाडांत लोकांक आसरो मेळोवंक चिंतिल्लें काम वेळार जावंक घर बांदपाचें काम वेळार अखेर जावंक वर्टिको गूण जावंक आंगासो मुतासो उलोवप गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल येवंक रिंगवोम गूण जावंक आमाल पियोवणें सोडूंक कुडींतली सर पिडा गूण जावंक भुरग्यांचें देणें लाबोवंक फ्लॅट बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक कुटुंबाच्या सांद्यांक बरी भलायकी मेळोवंक शिकपांत उर्बा येवंक पोटकाणी गूण जावंक मायग्रेन गूण जावंक काजरी जोड्या मदलो मनस्ताप पयस वचोवंक वेरिकोस वेन गूण जावंक पातक वळखोवंक जिणी बदलूंक शिरांची पिडा गूण जावंक घराचें दस्तावेज बेगीन मेळोवंक लिव्हराचें ऑपरेशन नासता गूण जावंक युरोप इस्रायल काम मेळोवंक पांयाचीं तळटां गूण जावंक डिप्रेशन गूण जावंक बेबिरांत कावजिणी गूण जावंक हिमोग्लोबीन नॉर्मल येवंक किडनी स्टोन गूण जावंक कुटुंबांतलो मनस्ताप पयस वचोवंक जागो नांवार जावंक हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक शेळ कोंकली गूण जावंक दादल्यान बायले भुरग्यान मोगान पळोवंक राग द्वेश पयस कर मोगान जिवंक किडनी डायलिसीस बऱ्यान जावंक मेळिल्ल्या उपकारांक अर्गां दिता. खेळ्यांत सिलेक्शन जावंक कुडींतले सर पिडा गूण जावंक पोटांतलो गुळो संपूर्ण गूण जावंक दिल्ले पयशे वेगळी पाटी मेळोवंक. ह्या ते सवांक आमची ते सवां आमी मेळोवया आनी आमी सांगाता मागया. तुज्या मनाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थीकेंतय म्हाका आसची वर्ती पातयेन उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पोत तुज्या कुशीं आसतना ताणें तुज्या कथावन काळजांत पेटयल्या सैमावरच्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हज्या मागणेक घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रेक भेटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान बरये कुरपेन भरलेले सुमी तुजे सांगाता. स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पोळ तुज्या कुशीचें जेजू. भगवंती मोरये देवाचे माये आमा पापयां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. ये दुखेस्त ये देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम
गब्रियल कडल्यान पयल्या फावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कृपेन भरलेले म्हणल्यार परिणामाक मेळो तुज्या सगींच्या आनंदाच्या गुरोवान सबार परजळीत मोदयाते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडूं दीत म्हूण अत्रेकतां हे दुखेश तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बदल्या वत्या आनंदा खातीर हांव तुजे लागीं परतून मागतां तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोडून दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं कृपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या तुज्या मनाक येतळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगाळ काळजाच्या मोगान तुजें काळीज पेटयलें ह्या मोगा पासत भोव कलतेपणी हांव तुजे लागीं परतून मागतां आयक म्हूण म्हजी कलती मागणी आनी जोडून दी म्हूण हांवें मागचे उपकार आमेन. दुसरो दीस सांगाता माग्या हे मोगाळी माये तूं दाविदाच्या कुळी असो परजळ आनी जुदेव स्त्रिया मदले माणिक तुज्या सोबाये आनी आनंदातें आमी विचमीत पावता देवसराचे नाश करचे खातीर पापा कथावीन तूं जल्मल्ली संवसारांत पावन पातकाचो काळोख दवणोवचे खातीर तुवें जल्म दिलो जेजू क्रिस्ताक दैवीक उजवाडाक हे कथावीण उपकारी आनी भोव मोगाळी माये सगळीं आमची पातळी तुजे दवर तुज्या सशीन आमी धांवून येता तुजे सुवातीक नांव उसारतना आमची काळजां संतोशान उमळटात मोरया आमचे माये कुडीची आनी आत्म्याची भलायकी आमकां तूं दया कर उजवाडाच्या आनी शांतीपणाचे वाटेन तूं आमकां चलय आमेन. सोम्याच्या नांवी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोट तुजे थंय पावोवन दी. सोमी तुमच्या सोवे आसो तुमचे प्रार्थुया हे सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोवच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रसल्या आत्म्याक सवकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. काकुलदार सोम्या बावर्तांच्या बुजोणदारा तुजी मीत मेर नातलेल्या दयाळाय लेगी आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशी तुवें भेट केली शिमांच्या मांची तांची तूं बिरमोत पाव ये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जियेताय आनी रास करताय देव सष्णच्या सष्णाक आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोबय आसूं तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसूं तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसूं तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसूं तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसूं तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जियेता आनी राज करता सष्णाच्या सष्णाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. तुझे मायेसो नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये नितळ तूं आंकवारी संग्राब्रा सुंदरी गर्भांत तूं
पुताचे माये सर्गीचे तुराणे पातकाचे शेकाये मोगाळी माये नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये तुझी सत्री सर्गा तुझे काळी सुदा याद वरांचे तुझ्या भुरग्याचे नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये नमान 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 मोरिये नमान 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 राणीये मुखार पुत्रा सोवे आमकां मुये आशीर्वादी आमकां जेजूच्या पपोळीत काळजा भुरग्यांक तुझ्या दी तुझे आशीर्वाद सचे खुरे निवड आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन